सोमारा भाजपान 20 ते 22 सुवातेचेर उमेदवारी लढोवपाक सिटां कन्फर्म केल्यात। उरिल्ली येवपी काळान थारतली। भाजपान आतां मेरेन 20 ते 22 सिटां कन्फर्म केल्यात। सद्याक कन्फर्म जाल्लीं सिटां अशीं आसात: मांद्रे, सांखळे, दिवचले, थिवी, हळदोणा, म्हापशां, साळगांव, पणजी, ताळगांव, मुरगांव, दाबोळे, कुट्टाळे, कुंकळे, कुडतरी, फातोड्डा, सांगे, कुडचडे, शिरोडा। ताळगांवच्यान दत्तप्रसाद नायक, दिवचलेच्यान राजेश पाटणेकार, कुडतरीच्यान आर्थूर डिसिल्वा जाल्यार फातोड्डेच्यान दामू नायक वेंचणुकेच्या रिंगणांत देंवतले। जाल्यार पर्वरे गुरुदास पावसकर ना तर महानंद असनोडकाराक तिकेट मेळपाची शक्यताय आसा। वास्कोय दाजी साळकर ना तर कार्लूस आल्मेदाक मेळटली उमेदवारी। काणकोणचें चित्र अशेंच आसा। हांगा रमेश तवडकार ना तर विजय पै खोताक मेळटली भाजपाची उमेदवारी। सांतांद्रे रामराव वाघ ना तर टोनी फेर्नांडीसाक सीट मेळटलें हें अजून थारपाचें आसा। मात इतलें आसलें तरी अजून कळंगूट मयें, सावड्डे फोंड्यां प्रियोळ, मडकय मडगांव नावेली वाळपय परये आनी केपें अजून उमेदवारी दवरपाचें काय ना हाचेर पक्षांत विचार चालू आसा। आज पर्यंत जी मंडळान नांवां सुचयल्या कोर कमिटी कडेन, ती कोर कमिटी नांवां सगळीं हे समिती कडेन दितले। समिती मागीर हितूर एप्रूवल सगळे एप्रूवला खातीर मागीर केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाक ही सगळीं नांवां धाडटले। सादारण पयली लिस्ट एप्रूवल आयली की खंयच्याय ह्याच आठवड्याक एक 20-22 नांवां आमी डिक्लेअर करतले। दुसऱ्या टप्प्यान मागीर दुसरें जातकर कोर कमिटी वांगडा बसतकर बाकीची नांव पूर्ण करतले। हे तुल्यान पयरूच आमचें इलेक्शनचें ऑफिस जालें आनी थंय काम सुरू जाल्लें आसा। सगळें कॉन्टॅक्ट करप किंवा प्रचाराचें साहित्या संदर्भान आसूं, सोशल मिडिया खातीर आसूं किंवा अन्य राज्याचे कोण आमचे कार्यकर्ते खातीर अशी सगळी वेवस्था सादारण 22 कमिट्यांची सब कमिटी आसा आनी तेजें नेतृत्व जें आसा, फुडारपण ते आमचे देशाचे रक्षा मंत्री, इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटीचे अध्यक्ष जे आसात तेजे अंडर सादारण सगळी मॅनिफेस्टो कमिटी सगळे तेजे अंडर काम करतले आनी 2017 आमकां यश मेळून दितलें। कोर कमिटीन नांवां घेतल्या, सजेस्ट केल्लें आसा। तितूर एक नांवां थंय कांय अडचण ना, खंय चुकून 1-2 कडेन 2 नांवां आसतलीं। तितूर कांयच तितूर खंय अडचण येवपा ना, क्लॅश कांयच ना। आनी कितें आसल्यार सुद्दां आमी तो थंय बसना, केन्ना आमी ठरयता तो आमदार आसता तो भायर बसता आनी मागीर तो येता तेका आपयता। मागीर तीन खंयचे लढवचे ना तुमी चॉयसावरती? लढोवचे ना म्हणजे आमी आमचो सपोर्ट आसतलो, वेळ्ळी आसतलो, बाणावले आसतलो आनी नुवें। आमी 5 तारखेक आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी बसतली 5 किंवा 6 तारखेक आनी ती नांवां आयल्या पळय ती व्हेरिफिकेशन जातली आनी आमी ती पार्लिमेंटरी बोर्डार धाडटली। न्ही पार्लिमेंटरी बोर्ड कारण 6 आनी 7 तारखेक आमची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आसा। तेकाच जोडून समज पार्लिमेंटरी बोर्डाची मिटींग जाल्यार थंय आमी नांवां व्हरतले वतना रिपोर्ट सगळो केला तो आनी तेंचे कडेन दितले 6 तारखेक।